देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सोगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मेकलेपण हे आमकां एक व्हड आपकुशेन दिल्ले देवाचे देणे. आमच्या मेकलेपणाक लागून आमी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक ओळखून आमकां जाय तें आमी वेंचून काडूंक शकता. जायते फावटी देवचार आमचे ओसोकतायेचो फायदो काडटा, चड करून जेन्ना आमी कोश्ट कोत्ता आनी आमकां कोश्टाचे फावो तें फळ मेळना तेन्ना. असल्या वेळार आमचो भावार्थ हालता. जेजूसान आसा आमच्या जिवितांतलो मोलादीक मोती वो थेवो. हेच आमी ओळखूंक जाय. तेन्ना आमी सर्गीच्या राजाचे जबाबदार नागरीक कशे बरें करूंक वायटा आड झुजूंक आमी पावतले. दुसरे म्हळ्यार म्हजो थेवो सर्गीचे वस्तूचेर आसा, तर म्हज्यो करण्यो बऱ्यो आसतल्यो. जावं धर्मीक वावरांत मिसळ जावप, फुडारीपण घेवप, समुदायांनी वांटो घेवप, लोकांक हुस्कावप हें हांव कोत्ता जाल्यार लोकूय देवाचो मनीस म्हूण म्हाका वळखतली आनी म्हजेर देवाचो आशिर्वाद सदांच आसतलो. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाड. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.